अपडेट खबर। IPS अधिकाऱ्यावेल्यान केंद्र गोंयामदी पेटले। मुख्यमंत्री म्हणटा शिंदे गृह मंत्रालय चलोवंक कळना, सहकार्य करिना। शिंदे म्हणटा IPSच कित्याक जाय। परवरेच्या धुमाकुळान अटक केल्ले 52 नायजेरियातले 12 जाणांक जामीन, 10 जाणांची कादय वाडयली। राष्ट्रवादी काँग्रेसूय मागता प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी। ओनूच्या इफ्फीन गोंयकारांनी काडिल्ले सिनेमा पळोवपाची देश विदेशी प्रतिनिधी, कलाकार, निर्माते, दिग्दर्शकांक संद, मात खर्चाक कातर, भायल्यो कार्यावळी बंद। काडिल्ल्या मिनाचे ई पावणेन मायनिंगाचेर पातये नाशिल्ल्यांक मातशी थाकाय, मात सरकाराचो वावर वाडलो। मिनेर म्हणटात फुडल्या कोफुसावांचो आतांच जावंक जाय बारीक साणेन विचार। नवो दाबोळी टर्मिनल 19 डिसेंबराक न्ही 3 डिसेंबराक उक्तो, 13 डिसेंबरासावन पुराय चालू। माविन म्हणटा केंद्रीय नागरी हवाई मंत्रालयान नव्यान थारायल्यो तारखो। आणि दूध 2 रुपया देऊन गोवा डेरी सरकाराच्याच बॉल्सांतल्यान काडपाक सोदता पयशे। मुख्यमंत्र्यान मागलो डेरीकडेन भरपायेचो प्रस्ताव। अमूलूय आक्रमक। खबर विस्तारान। गोयच्या IPS अधिकाऱ्यांच्या उणावावेल्यान केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि राज्य सरकारामदी आरोप प्रत्यारोप सुरू जाल्यात। दोगूय एकमेकाकडेन बोटां दाखयतात। केंद्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदेन मुख्यमंत्री पर्रीकारान केल्ले आरोप न्हयकारले। पर्रीकार म्हणटा शिंदे गृह मंत्रालय चलोवंक कळना। IPS ऑफिसरांच्या बाबतींत केंद्रीय गृह मंत्रालय सहकार्य करिना म्हूण मुख्यमंत्र्यान आरोप केल्लो। गोंयान IPS अधिकाऱ्यांचे पोस्ट रिकामे आसात आनी केंद्राकडल्यान जाय तशें सहकार्य मेळना अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान म्हणिल्ले। कायदो आनी सुवेवस्था सांबाळप हे फक्त IPS अधिकाऱ्यांचेच काम न्ही, थळावे पुलीसय ते करपाक शकतात अशी परती जाप केंद्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदेन मुख्यमंत्र्याचे आरोपाचेर दिली। I don't think by 1 or 2 IPS officer law and order disturbs. I also remain as Chief Minister of Maharashtra, which is very big state. It's not for 1 or 2 or 3 IPS officers they can control it. The local police they will have to control the law and order. केंद्रीय गृहमंत्री शिंदेक जबाबदारी सांभाळूंक जमना जाल्यार ताणें राजीनामा दिवचो अशें पर्रीकार म्हणटा। DG has to come from Delhi. I cannot post a DG because there is only one DG in Goa. That also is not DG, is additional DG. There is only one IGP in Goa. There is only 2 DIGs in Goa. All have to be posted from the admit cadre. They cannot be local officers. If he does not understand that, he should vacate his seat first and then talk. Ask him to read my letter. की ताका स्वताच्या डिपार्टमेंटाची माहिती ना सारकी. Please read letter which is sent to you properly. It appears that you don't read letters. प्रदेश काँग्रेसय म्हणटा IPS अधिकारी नात म्हूण मुख्यमंत्र्यान केंद्राचेर केला तो आरोप बरोबर न्ही। केंद्रान धाडिल्ल्या अधिकाऱ्यांची मुख्यमंत्रीच कुता काडटा। इवन लॉ अँड ऑर्डर हाजे 3 तेर जाल्यात अशें म्हटलें वावगे जावचें ना। IPS ज्या वेळार आयिल्ले त्या वेळार नाका म्हूण सांगलें I am the whole and soul to appoint IPS. I am the whole and soul to appoint IAS officers. आम्ही 18 महिन्यात फक्त ऐकलं ते त्या संबंधी मुखार काय ना। आणि आज पळयलें जर जायत जाल्यार जेन्ना परवरी व्हडलें प्रकरण जालें लॉ अँड ऑर्डरीचें तर दिल्लीक बोट दाखयता की तुमी थंयच्यान म्हणजे जणू काय दिल्लीन थंयच्यान केंद्रीत जावन हांगसर काम करपाक जाय। ब्युरो वांगडा ज्येष्ठ खबराकार लौकीक शिलकार प्रुडंटा खातीर। परवरेच्या धुमाकुळाक लागून अटक केल्ले 52 नायजेरियातले 12 जाणांक मंगळारा म्हापशेच्या अतिरिक्त सत्र न्यायालयान जामीन दिलो। तातूंतले 5 जाण पर्रा खून प्रकरणात घुसपल्ल्यान ते अजून सुटूंक नात। हेर 10 जाणांची कादय 14 दीस वाडयल्या। इतले मजगती राष्ट्रवादी काँग्रेसीन नायजेरियन प्रकरणाची निपक्षपाती चौकशी मागल्या। विरोधी पक्ष फुडारी प्रताप सिंग राणेन न्यायालयीन चौकशी मागिल्ली, ताका राष्ट्रवादीन तेंको दिला। म्हापशेच्या सत्र न्यायालयान 10 नायजेरियनांची न्यायालयीन कस्टडी 14 दिसांनी वाडयल्या। ही केस आता परवरे पुलिसांकडच्यान म्हापशे पुलिसांकडेन दिल्या।
परवरेच्या धुमाकूळ प्रकरणात विरोधी पक्ष पुढारी प्रताप सिंग राणेन न्यायालयीन चौकशी मागिल्ली. राष्ट्रवादी काँग्रेसीन राणेचे हे मागणेक तेको दिला. राष्ट्रवादी म्हणटा चौकशी निपक्षपाती जाय. So that there should be no confusion that one party is asking CBI, one party is asking judiciary. The main aim is to have an impartial inquiry. What we want to get to the root cause is the point who is involved in drugs. That we have always said these murderers are just instruments in the game. This is not going to solve the problem by getting the murderers arrested. He is trying to convince the people of Goa have arrested the murderers. No, you have to arrest the drug trade. शिवसेना म्हणटा गोयची परिस्थिती हाताबाहेर गेल्या. काय राष्ट्रीय न्यायालयांनी 4 वर्सां फाटीच गोयचे हे चित्र काढिल्ले. या आपल्या देशातलं अतिशय अग्रगण्य असं मासिक आहे इंडिया टुडे. आणि त्या इंडिया टुडेचा नोव्हेंबरच्या अंकात 2010च्या अंकात गोव्याबद्दल सगळ्या गोष्टी आलेल्या आहेत. गोव्याबद्दलचा सर्व एकंदरीत गोव्याला सरळ त्या लोकांनी संबोधलेलं आहे की सेक्स अँड माफिया ऑन ओकेजन ऑफ कोस्ट. हे बघा, हा अंक आहे नोव्हेंबरचा. हा 2010चा अंक आहे. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. ओनूच्या इफ्फीन फाटल्या 2 वर्सांत गोंयकारांनी काडिल्ले सिनेमा आसतले. सिनेमळा वयले देश विदेशी प्रतिनिधी, कलाकार, निर्माते आनी दिग्दर्शकांक गोंयकारांची फिल्मां पळोवंक मेळची म्हूण ही वेवस्था केल्या. मात इफ्फीच्या सुवाती भायल्या खर्चाक ESTन कातर लायल्या. हे फावट इफ्फीच्या सुवाती भायर एकूय सिनेमा वा कार्यावळ जावची ना. बीच स्क्रिनिंगूय जावचें ना हें ESTचो चेअरमॅन विष्णू वाघान मिडियाक सांगलें. गोयचे फिल्म निर्मात्या कडच्यान ESTन अर्ज मागल्यात. 3 वांगड्यांची समिती सिनेमांचे स्क्रीनिंग करून खंयची फिल्मां दाखोवपाची ते थारायतली. इफ्फीच्या निमतान सबंद देशांतले आनी देशा भायले खूब डेलिगेट हांगा गोंयांत येता. पण गोंयांत गोंयकारांनी कसली फिल्मां केल्या, गोंयची फिल्मां कशी आसात, गोंयच्या फिल्मांतल्यान एक खंयचो कल्चर दिसता, म्हाका कितें दिसता, कितें व्हॅल्यूज दिसतात हें पळोवपाची कांयच सोय ही तांकां आसना. आनी तातूंत आग्रही मागणी केली आमी की तुमी कितें तरी म्हटलें तरी कांय स्लॉट्स हे आमकां जे रेगुलर आमचे स्क्रिनींग थिएटर्स आहा थंय दिवपा जाय. श्री शंकर मोहन वगैरेंनी मान्य केलें की गोंयाक आमी कांय हें दितात स्लॉट. गोंयांत प्रोड्यूस जाल्ल्या जी फिल्मां आसा ती कितें खूब ना, ती थोडी आसा आतांच्या बोटार मेजपा इतली. विविध नमुन्याचे अर्ज तयार केल्या, ते भरून घेतले एप्लिकेशन्स आनी ती स्क्रीन करपा खातीर एक कमिटी केल्या. हे फावट इफ्फीच्या खर्चाक बरीच कातर लागल्यात. ताका लागून इफ्फीचे थिएटर सोडून हेर सुवातींनी सिनेमांचे स्क्रीनिंग जावचें ना. मनरिजवणेच्यो हेर कार्यावळी आसच्यो नात. ना, बीच स्क्रिनींग भायर खंयच ना. खर्चीक जाता तें खर्च जाता तितलो आटोक्यान हाडपाचो प्रयत्न. हेजी एक संयुक्त बैठक जाली आयोजन समितीची पोलीस अधिकाऱ्यां बरोबर टू टेक स्टॉक ऑफ दी एंटायर सिक्युरिटी अरेंजमेंट्स टू बी प्रोवायडेड ड्युरींग the organization of IFFI, especially during opening and closing festivals. मंगळारा जाल्ले बसकेत विष्णून पुलिसां कडच्यान इफ्फीचे सुरक्षा वेवस्थायेच्यो नियाळ घेतल्यो. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी दिनेश करपी. काडिल्ले मिनाची पावणी करपाच्या सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशान मायनिंगाचेर पातयो नाशिल्ल्यांक मातशी थाकाय मेळ्ळ्या. मात सरकाराचो वावर बरोच वाडला. पावणे उपरांत जेटीचें भाडें, मिनाची येरादारी, मायनिंग वाठारांत धुल्ल खावपी लोकांक भरपाय आनी रोजगारा सारकेल्या गजाली वयल्यान कोफुसांव जावपाची शक्यताय कांय जाणकार उक्तायतात. कोर्टाच्या आदेशान ट्रकवाल्यांक मात मातशी थाकाय मेळ्ळ्या. काडिल्ले मिनाची पावणी करचे पयलीं सगळ्यो गजाली समजून घेवन त्यो पयलीं जाग्यार घालच्यो अशें मिनेर हरीश मेलवानीन मागला. जो पळय माल मायनीचेर आसा तो खंय तरी ट्रान्सपोर्ट करचो पडटलो. तातूंत कोण ट्रक वापरतले, कसले ट्रक लागतले आनी बाकीचे ट्रकवाले कितें मानून दितले ते ट्रान्सपोर्ट करूंक दितले किंवा जेटीचेर जो माल आसा ते जेटीवाले आपले रेंट मागतले न्ही. जेटीचेर इतको 1 वर्स माल साठलेलो आशिल्लो. ते 3 मेंबर कमिटी सुप्रीम कोर्टान नियुक्त केला पळय, हे सगळे प्रश्न सोडोवचे पडटले तांकां. आता ऑप्शन म्हणल्यार ते कार्गो आसा पळय तो कोणाक तरी दुसरो कोण तरी पार्टी घेतली कार्गो. आमचे भंय कितें आसा, जर कार्गो हो जर कर्नाटकाच्या लोकांक मेळ्ळो ऑप्शनान जर सक्सेसफूल जावन जर तितून तांकां कार्गो घेवपाक मेळ्ळो जाल्यार आमचो रूलच येना न्ही, भाजी लागपाकूच ना तांकां. ह्यो सगळ्यो बारीकसाणी सरकाराक पयलीं तपासच्यो पडटल्यो.
सुप्रीम कोर्टाच्या अंतरीम आदेशाचेर ट्रकवाले पुराय समाधानी नात। पावणेर काडिल्ले मिनाची येरादारी केले उपरांत फुडें कितें हो तांचे सामकार प्रस्न। मात वर्सभरा उपरांत मातशी तरी थाकाय मेळ्ळी हाची जाणीव ट्रकवाले उक्तायतात। आमी थोडेशे तरी समाधानी आसा, कारण आज पर्यंत 1.5 वर्स जालें की कांयच आमच्या वाट्याक कांयच नासलें। ट्रक सगळे रस्त्यार बंद आसले, घरांनी परिस्थिती सारकी बिकट जाल्ली, ती मातशी सादारण तरी सुदारतली अशी आमकां आशा दिसता। इतले मजगती काँग्रेसीनी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाक येवकार दिलो की हे पैशांचो गैरवापर जावंक जायना। जे कितें पैसे मेळटले ते आतापर्यंत जे पैसे मेळिल्ले आसा ते आमी 18 म्हयन्या पळयल्यात की त्या पैशांचो गैरवापर खूब जाल्लो आसा। हे पैशांचो गैरवापर जावपाक जायना, इतलेच म्हजें सुचोवणें। This could be one of the options. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव।